दिलीप परुळेकर साळगांवचो 2 टर्माक आमदार आशिल्लो. म्हणटकर आतां आमी वांगडा फुडें वचपाक जाय. हांव मागतां ताणें म्हाका तेंको दिवपाक जाय. आमी वांगडा आयल्यार साळगांवांत गतीन कामां करपाक शकता. म्हाका आशा आसा तो म्हाका सहकार्य करतलो म्हूण साळगांवचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकर उलयला. दिलीप परुळेकर हाचो तुमकां सपोर्ट आसा? दिलीप परुळेकरान म्हाका सपोर्ट केल्यार हांव ताका मागता तेंगे म्हाका सपोर्ट करता म्हणून वांगडा एक कामाचेर वयता म्हणून ही इज अ टॉल लिडर. ही इज बीन MLA ऑफ सालिगांव ट्वायस. तेजे व्ह्यूज घेवन जर बरोबर आमी जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन स्पिडिली डू द वर्क आनी लोकांक कितें बरें जाय पळय तें आमी करूंक पावतलेशें दिसता म्हाका. सो वी हॅव टू कम टुगेदर. हय, पूण तेचे सपोर्टर थोडे आसले. म्हाका आशा आसा आनी हांव तेंचे कडेन वयतलो. अजून पर्यंत वचोंक ना तेंचे. पूण तेचे जे कोण मेनली सपोर्टर आसले ते पयर केदारा वांगडा गेले. सपोर्टर्स थोडे केदाराचे बरे मागचे आसा केदारा वांगडा गेले आसतले. दिलीप परुळेकर सपोर्टर्स कोण केदारा कडेन वचोंक ना. थोडे कोण जेंच्यांनी काम केलां केदारा बरोबर ते थोडेशे केदारा बरोबर गेल्ले आसतले. बट नाव दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज की इट इज तेंच्या तकलेन फक्त BJPचे हे असले मंडळां तेंच्यांनी काम केलां. सो समवेर दे आर हर्ट एंड दे आर एंग्री. सो दॅट इज वाय यू डू नॉट सी एनीबडी ऑन द स्टेज प्लॅटफॉर्म. कोण वचोंक ना थंयसर. पूण तुमी हें केल्यार तांकां म्हणजे अशें तुमी तांकां तुमच्या बरोबर हाडपाक लागून तुमी कितें आय एम व्हेरी जुनियर इन द पार्टी. दे आर सिनियर टू मी. तांकां वचोन सांगप मेळ्ळ्या तुमी ताका? अजून पर्यंत हांव तांकां मेळोंक ना. आय हॅव गिवन सम टायम आनी आतां द फर्स्ट कॉल वील कम फ्रॉम द पार्टी आनी हांव प्रत्येका दारां वचून तांकां मेळटलो. तशेंच मायकलाचो तेंको आपल्याक आसा आनी ह्यान फुडें आसतलोच म्हूण जयेशान सांगलां. सदांच म्हणटालो की मायकल जंय आसतलो थंय तूं आसतलो. मायकलाचो सपोर्ट तुका सदांच जाय म्हटलें तुवें इलेक्शनाक. पूण आतां हो जो सपोर्ट जो दिसता पळय तो दिसना तुमच्या वांगडा मायकल. BJPन आसा पूण तुमकां सपोर्ट दिसना. आसा तुका कळना तो आसा ऑफकोर्स आनी आसतलो. तर म्हज्याच बाबतींत घडिल्लें ना. अशे 40 आमदार आसा जे एखाद्या वेळार एक उलयल्यात मात ताच्या विपरीत घडिल्लें आसा अशें जयेशान सांगलां. भाजपाचो विरोध करताले की भाजपाचो पक्ष तुजो पक्ष आनी आयज तुमी त्याच पक्षान आसून लोकां बरोबर कशें वयतले ते आमी पळयता म्हणटा तुमचे कितें करता? पण तेन्ना सर्कमस्टान्सीस तश्यो आसलेल्यो आनी फक्त म्हाजो हांव परत एकदां म्हणटा फक्त म्हाजे एकल्याचे स्टेटमेंट अशें आसचें ना. 40 आमदाराचे स्टेटमेंट तुमी काडच्यात ना खंय ना खंय तरी अशें एक स्टेटमेंट तुमकां आढळटलो की ताणें उलयलो आनी तेच्या विपरीत थंय घडलेलें आसा. इम्पॉर्टंट इज गिवींग सर्वीस टू द पीपल. आय हॅव म्हणजे सामकें कॉन्शियसली हांवें एक प्रयत्न केला की लोकां कडेन म्हाजी सर्विसीस पावच्यो म्हणून. आय वॉज इलेक्टेड दॅट टायम इवन आफ्टर दॅट स्टेटमेंट एंड आय वॉज इवन अ पार्ट ऑफ परिकार गव्हर्मेंट. जेन्ना हांव परिकार गव्हर्मेंटान आसलेलो पळय आयज जो केदार नायक म्हाजें एलिगेशन करता की जयेशान तेन्ना आमकां गाडी सोडल्यो तेन्ना आमकां होच केदार नायक त्याच कॅबिनान म्हाज्या फाटल्यान उबो आसलो. हांवें ताका अनअपोज पंचायतीक जिखोवन हाडलेलो. तेन्ना ताका खबर ना हांवें BJP गाडी मारलेलो म्हणून. तेन्ना ताका खबर ना हांव BJPचे वायट उलयतालो म्हणून. तेन्ना तो म्हाज्या फाटल्यान उबो कसो आसलो. हांवें ताका जेन्ना पंचायत अनअपोज जिखोवन हाडलेलो पंचायतीक आनी सरपंचूय केल्लो. आतां बिकॉज ही इज एस्पायरंट नाव ही इज टॉकिंग अबाउट दॅट. तशेंच केदार नायका बद्दल आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना म्हण जयेशान म्हळां. पण म्हाका तेच्या बद्दल म्हाका वायट उलोवपाचें कांय ना. आय वील स्पीक वॉट वर्क आय हॅव डन आनी म्हाजें काम आसा पळय हांव हेजेरूच लिमिटेड रावपाक सोदतां.